कितेंय जावं जाल्यार यू ऑल डू युअर ग्राउंड वर्क चॅक करेक्ट हो चॅक केल्लो की फंक्शन एक बरें आशिल्लें बट कोणाक आपयतात हू आर द ऑर्गनायजर्स ऑर्गनायझेशनाची पास्ट हिस्ट्री कितें ऑर्गनायजर्स वेन डीड दे एस्टॅब्लीश देमसेल्फ केन्ना रजिस्टर जाल्ले अनलेस सर कितें आसा अशें कितें एक आमकां कितें एक हिंट मेळप आनी कितें तशे इव्हेंट्स जायत रावतात सगळ्या धर्माचे सगळ्या रिलिजनाचे इव्हेंट्स जायत रावतात आनी मेनली आमचे फुडें येता ते इट इज ओन्ली फॉर ऑब्जेक्शन फॉर सावंड आमच्या पास्ट एक्सपिरियन्सान अमक्या मनशा बद्दल कितें आमच्या नॉलेजीन येयल्लें आसत जाल्यार देर वी आर बींग लिटल मोर कॉशियस अदरवायज एक जनरल हे तें घेवप आसता ही काळजी त्या कोण ऑडिटर कोण आहा तो तेणी घेवपाचें आसता आपूण ताका प्रत्येकाक कोण आसा इतलो पब्लीक फिगर आसात आनी आपल्या पब्लिकाचे सेंटिमेंट कोणाचें दुखोवप ना हे केअर तेणी घेवप आसता तो जर घेयना जाल्यार इट इज वायलेशन ऑफ लॉ एंड that is separate. हय बट हांगा तितलें इट इज नॉट फिजिबल कित्याक सगळे जे इव्हेंट्स खंय खंय जातले सगळ्याक आपय आनी ताजे चॅक हिस्ट्री करप इट इज प्रॅक्टिकली नॉट फिजिबल सो इट इज बेसिकली I will सावंड just interrupt here. सर Suppose तो तर ऑर्गनायज करता you know say he is organizing a football tournament calling one eminent footballer as a chief guest हय तो तर ताका आपयता म्हणजे ताणें चौकशी केल्या हू इज दॅट एमिनंट पर्सन हू इज कमिंग एज चीफ गेस्ट सो ऑर्गनायजर्स मस्ट हॅव डन अ ग्राउंड वर्क चॉक whom they are calling to give this talk This is what we correct presume. so that means organizers are culpable in this That is what we presume that they should no it is have knowledge. no knowledge see, you are using very decent words हांव कितें म्हणटा they are fully culpable in this they are responsible for what has happened But all because he said has and got a done, history sir. Yeah, well, ताची जेन्ना हो प्रोग्राम जालो येदो व्हडलो प्रोग्राम जाल्यार परमिशन घेवचें पडटा आमी एक बेश्टी मिटींग सादी मिटींग घेतली एक्टिविस्ट एक मिटींग तर घेता जाल्यार पुलिसान हाडयता परमिशन घेतला काय म्हण कोण हंगर स्ट्रायकार वचूंक सोदता हो सायलंट पिसफूल प्रोटेस्ट करूंक सोदता जाल्यार ऑथॉरिटीज डिनाय करता परमिशन घेतला काय म्हण जाल्यार हाचे हाचेर परमिशन घेतला जाल्यार आय एम शुअर डिफरंट ऑथॉरिटीज पुलीस इन्क्लुडींग CID तांणी चौकशी केल्या आसतली बॅकग्राऊंड चॅक केला आसतलो कसलो प्रोग्राम आनी हातून कोण येता पळय ते उलोवपाक सुप्रीम कोर्टाचे टोटल गायडलायन्स आसा असलो जेन्ना इन्सिडंट जाता ऑफ रिलिजियस हेट स्पीचीस जाल्यार कितें करपाचें आसा पळय तें ऑथॉरिटीज एंड पुलीस आर सपोज टू टेक सो मोटो एक्शन थंयसर पुलीस आशिल्ले जेन्ना ताणें हेट स्पीच दिली ताका थंय ताबडतोब कस्टडीन घेवपाचो आशिल्लो आयज BJPचो एक सिनियर लिडर सालिगांवचो बाब दिलीप पारुलेकर ताणें सांगलां आपूण आशिल्लो जाल्यार आतां गट धरून सकयल काडपाचो असो कॉलराक गट अशें कितें म्हणलां ताणें सो थंय 3 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले भाजपाचे 2 MLA आनी 1 मंत्री आनी आपापणाच्या बायलांक घेवन आशिल्ले ते कित्याक एक बायल हांसताली जेन्ना तो उलयतालो पळय ते दिस इज वॉट आय हॅव सीन ऑन द व्हिडिओ कोणें म्हाका दाखयलें सो हांणी कोणें तो प्रयत्न करूंक ना ताका आडावपाक ऑन द कॉन्ट्ररी मंत्री मोविन गुदिनो ही एडीड फ्युअल टू द फायर लोकांची भावना चड दुखली कित्याक आडावच्या सुवातेर तो उबो रावता आनी सांगता तूं उलयलां तें सारकें ही इज जस्टिफायींग दॅट मिन्स ही इज क्रिमिनली इनवॉल्ड इक्वली इनवॉल्ड इन दॅट कोणें तर फातर मारला ताका आडावच्या सुवातेर तो म्हणटा तुवें मारला तो सारको फातर मारला मार फातर दॅट मिन्स देर इज अ क्रिमिनल केस मेड आउट लिगली एगेन्स्ट दीस मिनिस्टर आनी दुसरें म्हळ्यार येदो व्हडलो डिले तुमी म्हणटा डिजिटल इंडिया कोणाकूय ट्रॅक करपाक जाता बट ह्या मनशाक कसो ट्रॅक करूंक ना ताज्या तुमी भावाक धरून हाडला म्हणटात इट इज टू गिव रिस्पायट लोकांक दाखोवपा पळय आमी आसा आमी ट्रेलीर आसा आमी ताका धरता ताका दिसता ट्युटर करता ताका अरे येदे व्हडल्या क्रिमिनलांक तुमी इंडियेच्या भायर धाडले सेफ पॅसेज दिली जेन्ना एक सुलेमान म्हूण कोण तो जमनी सगल्यो चल्लेल्यो
फॉल्स डॉक्युमेंट घेवन आणि तो पुलीस स्टेशना येयलो भायर गेल्लो सेफली एस्कॉटेड. त्या खातीर दुबाव लागता लोकांक. जेलींतलो तर ताका एस्कॉट केल्लो जाल्यार हो भायल्या भायर कोण घेवन गेल्लो काय म्हूण. जेन्ना एक मनीस येता वेन ऑर्गनायझर्स इनवायट, तो कसो येतलो, ट्रेनीन येतलो, प्लेनान येतलो, खंयच्या हॉटेलान दवरतले, ही सगळी माहिती ऑर्गनायझर हाडटात. ह्या माहितीचेर पुलीस ज्या हॉटेलान रावल्लो, ज्या गेस्ट हावजान रावल्लो थंय गेल्या, चवकशी केल्या, हो आयिल्लो जाल्यार CCTV फुटेज घेतल्या थंयसरली. दुसरें, ऑर्गनायझरांचेर कितें कारवाई केल्या, कित्याक हो खट्टर म्हणटा तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर. हो कंटिन्युअस हेट स्पीच दीत आसा गोंयच्या सायबाचेर जावं खूब डिफरंट रिलिजनाचेर. जाल्यार ऑर्गनायझर्स केन्ना आपयता, कोणाक पळय आपयतात ताजेर चवकशी करता. हो मनीस जाय आमकां, हो बरो मनीस जावं वायट मनीस. तुमी तर आपयला, ताजी चवकशी केल्या, ताजी बॅकग्राऊंड चॅक केला तुमी. दॅट मिन्स ऑर्गनायझर्स वर फुली अवेअर दॅट एक पर्सन हू हॅज अ रिकॉर्ड ऑफ रिलिजियस हेट्रेड स्पीच, ताका तुमी आपयता म्हणून तुमकां फूल माहिती आसा. जाल्यार ऑर्गनायझेशनचेर कितें चवकशी केल्या? दे आर कल्पेबल बिकॉज हे फूल ऑर्गनायझरांनी ताका आपोवंक ना जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाचें न्ही. सो यू गो टू दॅट बॉटम, खंय सावन स्टार्ट जाला पळय तें. आयज गोंय भर उजो लागला. दीस इज द एपी सेंटर. जेन्ना आमी म्हणटा अर्थक्वेक जालें, सदां सायंटिस्ट सांगता वेर वॉज द एपी सेंटर. एपी सेंटर वास्को, मोर्मुगांव. आनी सरकाराचेर कित्याक आमकां दुबाव आसा? आतां पळय ते समर फेस्टिवल ते हाडटात. इतलो दीस इज द एपी सेंटर ऑफ सगलो उजो पेटुल्लो आसा गोंया पळय, ते समर फेस्टिवल हाडटा लोकांक डायवर्ट करपाक. सो हातून दाखयता गव्हर्मेंट इज फुल्ली इनवॉल्ड in organizing, inciting hatred, violence and then cover up. कित्याक हाचें कारण आसा, इलेक्शन येवपाचें आसा. दे हॅव फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स. सगळ्याक प्रोटेस्ट जायत आसा. हें फक्त रिलिजियस हेट्रेड कम्युनिटीजां भितर करपाक हें केलां. आनी गोंयचो लोक सारको हुशार. गोंयचो लोक सदांच भाईचारी आसा. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सगळे इतले शेकड्याचे शेकड्या बराबरी रावल्या. तो कितलो प्रयत्न केला पळय रिलिजना भितर डिवायड घालपाक, तो जावचो ना. दे वील नॉट सक्सेड. फक्त हांव लोकांक सांगता, रिमेन काम, कूल. इन्सायट करपाक खुबशे प्रयत्न आसतले. अशे प्रोटेस्ट जाताना कोणूय मदीं भितर सरोन कितें असले स्टेटमेंट करतलो डिस्क्रेडीट करपाक प्रोटेस्ट. सो चतूर रावा, बरे भशेन पिसफुली गोंयकारपण आमी दाखोवया प्रोटेस्ट करतना. आम्ही सदांच म्हणटा आमचे गोवा पुलीस नंबर 1 पुलीस. आणि थोडी केसी तेंच्यांनी ऑलरेडी डिटेक्ट करून डेकॉयटी जाली पळय, वालोर हांव सल्यूट करता पुलिसांक. आनी जशी टीम आसा हांगासर, PI आसा, DYSP आसा. पूण असलो इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना वयल्यान रिमोट कंट्रोलान कोण तरी गेम कंट्रोल करता आनी ते नुसार ते पुलीस एक्ट करता. म्हाका सांगपाक जाय पुलिसांक, तुमी कांयच काम करिना, तुमी लोकांक त्रास करता. तुम्ही सांगता आयज तुम्ही सांगता की हांगासर कांयच जावपाक ना, तुम्ही क्रायम ब्रांचान चला म्हणून. अरे हांगा पुलीस स्टेशन कित्याक केला? तुम्ही डिसिजन घेवपाक जाय. तुम्ही तुमची मेसेज क्रायम ब्रांचाक पावपाक जाय. तेन्नाच हांगासर आहा न्हू आमी. कितें लोक येयला आयज 1,500-2,000 लोक वास्कोन एकठांय जाला. कित्या खातीर जाला? खंय तरी आमच्या सायबाक त्रास जाला, लोकांक त्रास जाला, आमचे सेंटिमेंट्स दुखयला, तेका लागून त्रास जाला. हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन हो आमी डिवायड एंड रूल खेळची न्हू. हांगासर एक खंय तरी कमिटी फॉर्म जावपाक जाय. कमिटी फॉर्म जाल्यारूच खंय तरी एक डिसिजन जातले आनी सगळे आमी एक जावन काम करतले. ना जाल्यार हो गोवा गव्हर्मेंट आमकां डिवायड करून सोदता. आनी खूब कडेन तेणी पॉयंट केल्या. हांव मागता फूल गोंयकारांक, फूल आमचे कोण आमचे मोगी आसा सायबाचे, तेंच्यांनी एक जावपाक जाय आनी कमिटी फॉर्म करून खंय तरी हे फुडें स्टॅम्प मारपाक जाय. ना जाल्यार हे आमकां नाचयतले, हे आमकां वगी रावपाचें ना. आमी कितें तरी सारके कडक स्टेप घेवपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. हाऊ डू यू लुक एट दिस सिच्युएशन प्रेझेंटली आणि तूं कितें सांगपाक सोदता? हांव आज एक गोंयकार म्हण आयला. आमची भावना ही दुखयल्या की आमचे गोंयचे सायबाचेर अपमान केला. आमचे बाब कुस्तोदीन सांगला आमचो कितें डिमांड तो
कित्याक आमी आयल्या 48 आवर्स अल्टिमेटम जे डिवायस बीन आमचे भावाक दिल्ले जे दिसाक प्रोटेस्ट जाल्ले FIR रेजिस्टर जाल्ली तशेंच आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय दिल्ले 48 आवर्सान ताका अरेस्ट करून हाडटले म्हणून. आज कितें जालां, आज ताचे भावाक धरून हाडला म्हणून आज एक पेपराचेर आयला. म्हाका समजना की फाल्यां एक अशेंच घटना जाली जे MLAचे वो मिनिस्टराचे भावान कितें केलें जाल्यार फाल्यां ते मिनिस्टराक धरून हाडटले काय, हेजेर हो प्रश्न जाला. हेजेर उत्तर दिवचें आमचे गोंयचे CMान. कित्याक आनी कांय म्हयने पयले एक तुमी आयकलां आसतलें हिंगा गुंडाराज चलताले वास्को शारांत, जे पुलिसांचेर एटॅक जाल्लो तेन्ना तुमचो आमदार वो दाजी सालकार जे त्या दिसाक हे स्टेजीर आशिल्लो, जे आमचे गोंयचे साहेबाक अपमान केला ते कांय प्रयत्न करूंक ना. हांव नको आज तो हांगा कित्याक ना पुलीस स्टेशनार, तेणें हेजेर जबाब दिवचो. कित्याक जेन्ना तेंचे हे BJPचे गुण जेन्ना पुलिसांचेर एटॅक केल्लो तेन्ना तो पुलीस स्टेशनार येयल्लो तांकां लागून. आज आमचे जे गोंयचे साहेबाचेर अपमान केला हाजेर तेणें पुलीस कंप्लेनूय फायल करूंक ना, नाजाल्यार आमचे लोकांक सपोर्टूय करूंक ना. आनी हांव मागता ह्या सरकारा कडेन जे हाका गौतम गट्टर कोण म्हणटा तेका हेका सोदूंक भोंवतात, मेवना म्हणटा, हेमी वचोन हे फार्म हावस मिनिस्टराचे घरांत फार्म हावसांक वचोन सोदपाचें तूंय आसा जाल्यार. कित्याक म्हाका दिसता ही इज बीन शिल्डेड बाय दीस 3 इडियट्स हू आर फ्रॉम वास्को. हेका शिल्ड केला ते दिसाकूय केला आनी आतांय करता आनी मुखारय करतले. सो दे आर कम हियर टू डिस्टर्ब आ कम्युनल हार्मनी. हे जे आमचे गोंयचे कम्युनल हार्मनी जे आमचे भाव हिंदू भाव तशेंच मुसलमान आनी क्रिस्तांव भाव जे ही कम्युनल हार्मनी आमची गोंया आनी म्हाका दिसता खूंयच आसा म्हूण हे हांगा हांकां पडपाक जायना. हांकां दूख जाता जे हो आतां सरकार जो ब्रास जुमला पार्टीचो सरकार प्रयत्न करता फॉर टू डिवायड गोवन्स. एंड आय डोंट थिंक गोवन्स will listen to or bow down to the pressure of these idiots. I will call them 3 idiots of Vasco. I mean मोर्मुगांव तालुका जे आमदार मिनिस्टरूय आसा हे यांचेर कारवाय जावची. आनी म्हाका दिसता आनी ऑर्गनायझरूय बी जे पडोन भोंवता तेमकांय तेंचे कारवाय इन्व्हेस्टिगेशन कसलें जाता तेमकांय हाडूंक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. नाजाल्यार फुडली जातली ती मोर्चा तांचे घरा कडेन जातली. थँक्यू.